ह्या वर्सा तरी मायनिंग कशेंच सुरू जायना. केंद्र सरकारान न्हयकारलो वटहुकुमाचो प्रस्ताव. खासदार म्हणटात डिसेंबरान विधेयक हाडटले. विरोधक म्हणटात गोंयकारांक फटयले. भाजपाचे 5 बंडखोर फुडारी मेळ्ळे फ्रांसीस डिसोजाच्या घरा. केली मागणी भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकराक काडपाची. नुस्तेकारांनी मागलो विश्वजीत राणेचो राजीनामो. फॉर्मेलिनाचो प्रश्न अजून जायना सुटावो. विश्वजीत विचारता कोण हो मौलाना इब्राहिम. वेपाऱ्यांनी केले लक्ष्मी पूजन. गोंयच्या शेतकारांनी मनयलो गोरवां पाडवो. गोरवांची पूजा करून मनयली दिवाळेची परब. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. आता खबरो विस्तारान. एक गजाल आता स्पश्ट जाल्या. मायनिंग ह्या वर्सा कशेंच सुरू जायना. कारण केंद्र सरकारान मायनिंगाच्या कायद्यात बदल करपा खातीर वटहुकूम काडपाचो प्रस्ताव भायर मारला. पूण भाजपाचे खासदार आनी मंत्र्यांक अजुनूय आस्त आसा. डिसेंबरांत संसदेचें अधिवेशन जातलें तेन्ना ह्या प्रस्तावाचें विधेयक संमत जातलें. पूण विरोधी पक्ष, समाजीक वावुरपी आनी मायनिंग अवलंबीत म्हणटात सरकारान आमकां पुराय फोंडांत घातल्या. बिरेस्तारा दनपार मेरेन फायनान्शियल एक्सप्रेसाच्या वेबसायटीचेर बातमी आयली. केंद्रान वटहुकुमाचो प्रस्ताव भायर मारलो. कित्याक तर केंद्राच्या मतान मायनिंग हो विशय राज्य सरकारचो. तेन्ना केंद्र सरकार तातूंत हस्तक्षेप करपाक सोदना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 24 सप्टेंबराक केंद्र सरकाराक पत्र बरयल्लें आनी MMDR कायद्यात बदल करात म्हणून मागणी केल्ली. 50 वर्सांचो लिजाचो काळ 1961 सावन धरला तो 1987 सावन धरपाचो बदल. ताच्या खातीर अधिवेशन चालू ना म्हणून बेगोबेग वटहुकूम काडपाचो प्रस्ताव दिल्लो. पूण तो केंद्रान न्हयकारलो. पूण नरेंद्र सावयकार आनी विनय तेंडुलकार हे दोगूय भाजपाचे खासदार म्हणटात तांचे सरकार विधेयक खात्रीन हाडटले. आनी वीज मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा डिसेंबराच्या अधिवेशनात हे विधेयक येतलेच. ही बातमी जी आसा ती एक तर ऑर्डिनन्साच्या संबंधान आसा आनी ऑर्डिनन्साचो रूट घेवपाच्या संबंधात तो स्टेट गव्हर्मेंटाचो केन्नाच खरें म्हणजे रिक्वेस्ट नाशिल्लो. ओके. सेकंडली हेच्या संबंधातले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान खंयच्या पद्दतीचें पत्र स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन अजून पर्यंत पावना अशा पद्दतीची म्हजी म्हायती आसा. आनी म्हणून जो कितें स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा तो रिक्वेस्ट अजुनूय लायव्ह आसा, थंय पेंडींग आसा आनी तेजेर जरूर सेंट्रल गव्हर्मेंटूय विचार करतलो. पूण कोणीच अस्वस्थ जायनासतना खरें म्हणजे तातूंतल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करचें, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करचें, ती निश्चितपणान हातूंत मार्ग हो येतलो, वाट येतली. पार्लमेंटान खरें म्हणजे MMDR एक्ट जो आसा तो MMDR एक्टा भितर बील एमेंडमेंट जो आसा ते करपाच्या संबंधातले बील येवपाक शकता. आनी तें बील जर चर्चेक आयलें जाल्यार तें तेज्या संबंधान लोकसभेन, राज्यसभेन खरें म्हणजे तेजी चर्चा जावपाक, लोकसभेन पयलीं पास जावपाक जाय, मागीर राज्यसभेन पास जावपाक जाय. तें जाल्या उपरांत मागीर तेजो प्रेसिडेंटान असेंट दिवपाक जाय. मागीर तेजे उपरांत तें नोटिफिकेशन, गॅझेट नोटिफिकेशन त्या सगळ्या संबंधांतलें येतलें. नोव्हेंबरांत स्टार्ट जाता म्हणलेलें मायनींग आतां जावपाची शक्यताय ना न्ही. फाल्यां एका दिसा, एका राती भितर किंवा एक 15 दिसां भितर सुटलो हो प्रश्न अशें हो जावंक शकना. वेगवेगळ्यो गजाली एक जोडिल्ल्यो आसात आनी त्याचो सगळ्याचो विचार करूनच तातूंतल्यान आमकां ही वाट काडपाक जाय. सो इमिजिएट सोल्युशन जर काडलें जाल्यार तेजे कदाचित कांय अडचणी येवपाक शकता. फाल्यां कोण कोर्टान वचपाक शकता, कोण आनी कितें करपाक शकता. म्हणून जें करतलो ते योग्य पद्दतीन एक लॉंग टर्म पॉलिसी दोळ्या मुखार दवरून खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो विचार जो आसा तो चालू आसा आनी त्या पद्दतीनूच खरें म्हणजे हा प्रश्न हो सुटावो जातलो. सेशन आसा पार्लमेंट सेशन तें फुडें धुकल्लें. नोव्हेंबरांतल्यान आमी ह्या हेजेर निश्चितपणे एक तोडगो काडून आमी तो सुटाव करपाचो प्रयत्न करतले आशिल्ले. तें सादारण डिसेंबरान सेंट्रल तेजें कांय जावपाचें ना म्हणना की तुमी असोच प्रयत्न चालू दवरा हे तुवें कितें तरी मार्ग सुटावो जावपाक शकता अशें सांगलें ना अशें म्हणना. But ordinance काढले जाल्यार you can challenge in the Supreme Court again. So it is better that a bill comes. एक महिना 2 महिने काय फरक पडणार. डिसेंबर सेशन आमचे आसतले. So I feel it is better that we remove a bill and get it passed in the parliament. Will bring a permanent solution. Ordinance is part of the bill. So ordinance within 15-20 days does not make a difference. Session of parliament is going to be called in December. It will take time, but we are confident that in the upcoming parliament session जे आहे उपाच्या ते bill जातले introduce. पूण विरोधी काँग्रेस पक्ष, ट्रकवाले आनी सामाजीक वावुरपी हांच्या मदीं एके गजालीचेर एकमत आसा. तांकां भाजपान फटयले. पळयात ते कितें म्हणटात ते. लोकांक क्लियर करा आतां लेजिस्लेटिव्ह ऑप्शन आनी ऑर्डिनन्स हेजे भितरलो फरक कितें तो परत परत लोकांक फटयनाकात. लोकांले पाश्यात तुमी
आनी पेड्यार करून हें करना, कारण लोकांनी क्लियर करपाक जाय. सो आमी हें सगळें BJPचे आमी सांगताले की हे सगळें नाटकां करतात, त्यांचो हेतू क्लियर आसा. गरिबां कडेन 4 पयशे वयतात ते बंद करपाचो ही एक स्ट्रॅटेजी आशिल्ली मनोहर पर्रीकराची की बहुजन समाजाक सारको काबार करपाचो आनी त्या ह्या जी तेंची योजना आशिल्ली ते पूर्ण हेच्या बद्दल आमकां आश्चर्य येना आनी कांय व्हडलेशें दिसूंकय ना. तशेंच घडटलें ही आमकां खात्री आसली. तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा की मायनींग जो आसा न्ही तो स्टेटीचो विशय आसा, त्यामुळे स्टेटीन कितें ते निर्णय घेवपाचो अशें तेंचें म्हणणें. हे सगळ्यांनी कामगारांक आनी ट्रकवाल्यांक अक्षरशः मामा करपाचो प्रयत्न केलो आपले राजकीय उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर. त्याच्या उलट आतां सरकारान ह्या कामगारांचो सगळ्यांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर महामंडळाची स्थापना करपाची, कामगारांनी नाजाल्यार कॉपरेटीव पद्दतीन मायनींग सुरू करपाचें आनी सरकाराच्या ताब्यान फक्त ओर दिवपाचो काडून आनी तो तेंच्यांनी एक्सपोर्ट करपाचो, त्या प्रमाणे तांकां प्रॉफीट आसा ते डिसबर्स करपाचें. ही सगळ्यांत बेस्ट पॉलिसी आनी हेवटेन तेवटेन कांय करपाची गरज ना. मायनवाल्यांनी जे जोडलेलें आसा खाल्लेलें आसा तें बंद करून हेंच्या ताब्यान सगळें दिवपाचें. आनी कितें ह्यो आमची सामके निराशा केल्ली आहा. दिवाळीची आमकां सामकी गिफ्ट हेंच्यांनी दिल्ली आसा. ह्या सरकाराचेर आमकां कसोच विश्वास ना, जेणे करून ह्या सरकारान आमकां सामके त्रासान घातलेले आसा. लोकांनी आपली बायले भुरग्यांची वस्ती घाण दवरलेली आसा, कोणाचे चेक बाउन्स जाला आनी कितें फुडें परिस्थिती ती आतां कळना. आमचे खबराकार फोंडेच्यान कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, वास्कोच्यान हिरू महाले, दिवचलच्यान महेश गोवेकर आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि फ्रान्सिस डिसोजाच्या फुडारपणाखाला भाजपाच्या आदल्या 5 आमदारांची बिरेस्तारा बसका जाली. हे बसकेत भाजपाध्यक्ष विनय तेंडुलकराक अध्यक्षपदावयल्यान देंवोवचो तशेंच भाजपाची आयची कार्यपद्दत बदलची अशी मागणी फुडें आयली. फ्रान्सिस डिसोजाच्या घरा कडेन भाजपा बंडखोरांची ही बसका जाली. फ्रान्सिस डिसोजाच्या घरा बिरेस्तारा सांजे कडेन ही बसका जाली. ते भायर 4 माजी मंत्र्यांनी बसकेक हाजेरी लायिल्ली. लक्ष्मीकांत पार्सेकार, दयानंद मांद्रेकार, महादेव नायक आणि अनंत शेट. बसकेक बसचे आदीं पार्सेकारान कितें सांगलें पळयात. वी आर डुईंग इट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी. पार्टीचो इंटरेस्ट घेवन वी आर सिटींग. So you're the host and who else would be No, joining us? host is Babush. He says he's not the Okay, I could be called, no problem. But I have been over and again I have been saying, okay, in the interest of party, the present setup has to be dismantled. Particularly, the president should vacate the chair. It is in the interest of the party. I do not have any personal grievances against anybody. So yesterday you had an interaction with some leaders at your some of the core members. होय सावयकार आणि आमचो देसाय तुमकां सगळें खबर आसा पळय. म्हाका आज मेळुया म्हणून सांगयता. हांवें म्हटलें आज म्हाका मेळणें शक्य ना, आज हांव मातसो ओकुपाद आसा. तुमचे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार फाल्यां उलोवंक शकता. Any hint from them regarding anything? What was the intention of coming? नो आयडिया. हिंट सगळे तुमच्या मिडियांतसून मेळटात ते. आम्ही सगळ्यांनी संकल्प केला की शिरोड्यान BJPचो सीट वडोवपाचो हो आम्ही संकल्प केला. अजून त्या संदर्भात अजून काय निर्णय जावना. अजून काय निर्णय जावना. निर्णय जातरी मागीर तुमकां कळयता. तुम्ही बी कॉन्टॅक्ट करतलो सर? ते मागीर सांगतलो. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फॉर्मेलिनाचो वाद आता नाटकी मोडून घेवंक लागला. तातूंत राजिनाम्याचे रंग भरपाक लागल्यात. फाटले 4 म्हयने जाले भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक फॉर्मेलिनाचो विशय जाग्यार घालपाक जमले ना. देखून ताणें राजिनामो दिवचो अशें नुस्तें वेपाऱ्यांनी मागला. जाल्यार आपलो राजिनामो मागपी मौलाना इब्राहीम कोण असो प्रश्न राणेन विचारला. म्हापशेच्या नुस्तें वेपाऱ्यांनी चर्चिल आलेमावाचेर फोग काडला. कित्याक ते पळयात. FDAच्या नेमाबाबत कसलीच तडजोड स्विकारचो ना अशें भलायकी मंत्र्यान म्हटलें. मडगांवच्या होलसेल व्यापाऱ्यां बराबर आपणाक उलोवपाचेंच ना अशें राणेन म्हणिल्लें. ताचेर मौलाना इब्राहिमान आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. हेर राज्यांनी नुस्त्याचो विशय 15 दिसां भितर सोडयलो जाल्यार गोंयाक ते 4 म्हयन्यांत कित्याक जमना अशें मौलाना विचारता. सगळ्या नुस्त्या मार्केटांतलें नुस्तें तपासपा खातीर इवा फर्नांडिसाची नेमणूक करची अशी मागणी करपी निवेदन होलसेल मार्केट असोसिएशनान FDAक भेटयल्लें.
हेल्थ मिनिस्टर आमचो एक सर्वंट, पब्लिकाचो एक सर्वंट, तो तरी खंय आमची मान्य आमची एक रिक्वेस्ट आसा ती मांडून आमकां एक दीस देखून आज पर्यंत तेणें डिस्कशनाक आपोवना. आमी मागता जी लँग्वेज काल तेणें यूज केल्ली आसा, लेटर डस्टबिनान घालता, फाल्यां चेंबर ऑफ कॉमर्स लेटर दितले, CIA दितले, आनी कोण दितलो, एक इंडिविज्युअल कोण तरी एक दुयेंत मनीस आसा तो एक रिक्वेस्ट घेवन येतलो, तो कितें करतलो? हांव मागता हेल्थ मिनिस्टर, तूं कॅपेबल ना हे इश्यू सॉल्व करपाक. तुवें राजिनामा दिवचो. आमचो आज डिमांड आसा, तुवें राजिनामा दिवचो. तुजे कडेन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जायना. फाटले 4 म्हयन्यान एक हेल्थ मिनिस्टराक बारीकशे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जायना. He is not worth sitting in that chair. I doubt his intentions. Today I am telling, I doubt his intention. We are asking for his resignation from that health minister, and आमी सरकाराकडे मागता, आमी CMाकडे मागता की तुवें इमिडिएटली इंटरवेशन करचें आनी हो प्रॉब्लेम हो सुटाव करचो आनी हेल्थ मिनिस्टराक तुवें थंयच्यान राजिनामा तेजो घेवचो. मागता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन बेगीन और आमचे कमिटीक होलसेल डिपार्टमेंटाच्या कमिटीक बसय, आमचे रिटेल मार्केटातले कमिटीक आपय, बरो विचार कराय आनी तुमच्या मनान कितें दिसता तो विचार घेयाय आनी बेगीन प्रमोट करपाक तें आमचें मार्केटींग चालू करपाक तांकां दियाय. नाजाल्यार हेच्या मुखार बरो दुकोड येतलो आनी गोंयकार जे पळय मायणिकाचे भुरगे लोक गडार मेल्यार तशें परिस्थिती जातली हेच्या मुखार. हे इब्राहिम मौलाना मागीर हो कोण तो म्हाका खबर ना, भायलो खंयतरी मनीस आसूं शकता, हांवें केन्ना मेळोना ताका. पण मेन म्हणजे हांव सांगूंक सोदता की ह्या तरेच्या लोकांक क्रेडिबिलिटी क्रायसीस आहे म्हणून गोंयच्या लोकांक हेंचेर विश्वास ना आनी हे मुद्दो सोडून दुसरे कडेन वयता. हांवें राजिनामो दिवचो काय ना ते म्हाजे निर्णय आनी मुख्यमंत्रीचे निर्णय आनी आमचे केंद्रचे आमचे अध्यक्ष तेंचे निर्णय. मुख्य म्हणजे कितें आहा की ह्या मनशाक कळोंक जाय की हांव कसलो एरोगेरो मंत्री न्हय. हांव एक वेगळ्या तरेची विचारधारा घेवन फुडें सरला. दोगूय हांव आनी विजय सरदेसाय ठाम निर्णय घेतलेले आसा की फूड सेफ्टी आनी लोकांचे कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर्स आमी एकत्र येवन आमी हें करतले. हांगा लोकांचे कॉन्फिडन्स जे केला ते कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर्स आमी जे घेता दोगूय विजय सरदेसायन आमी ठाम निर्णय घेतला की लोकांचो विश्वास जो आहा तो FDAचेर आसचो, गोंय राज्याच्या सरकाराचेर आसचे आनी हें करपाक आमी हे पावलां घेतलेले आसा. हे लोक FDAचे गायडलायन्स कंप्लाय करपाचे ना म्हणून 2 महिने मागतात. 2 महिने कितें एक अर्दो दीस दिवपाचो प्रश्न येना. म्हाजो राजिनामो मागपाक हो कोण हो गोंयचो मनीस काय भायलो मनीस? मडगांव होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिमाक बंदखणीत उडोवपाक जाय अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावन म्हणिल्लें. म्हापशेचे नुस्तें व्यापारी ताचेर फुर्योज जाल्यात. चर्चिल म्हणटा तांकां भितर उडया, तेज्या ग्रुपाक भितर उडया, त्या इब्राहिमाक भितर उडया. कित्याक आमी कोणाचें चोरला? चाचीलान जेल बांदली आनी चाचील जेलीन भितर रावलो, वयलो ताका घातलो भितर. आमी कोणाचें चोरूंक ना, आमकां भितर उडोवच्या विश्वजितान हे आमचें चालू करचे. हे सगळे राजकारण चलयता, हे राजकारण चलयता म्हणून आमच्या नुस्त्याच्या हांगासर पाड पडला. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार आणि पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. पिळगांवचो सरपंच मेळून 6 पंच वांगडी बिरेस्ताराक गोवा फॉरवर्डात गेले. पिळगांवच्या विकासा खातीर गोवा फॉरवर्डात गेल्यात अशें रजाव तांणी दिले. पळयात ते खीण. पणजे घडोवन हाडिल्ले एके कार्यावळीत पिळगांवचो सरपंच आनी 5 पंच वांगड्यांक गोवा फॉरवर्डान पार्टेंत येवकार दिलो. गांवाची आनीक उदरगत जावची ह्या हेतान हे पावल उबारिल्ल्याचें पिळगांवचो सरपंच प्रदीप नायकान सांगलें. गोवा फॉरवर्डचे तेंचे जे काम पळयता, तेंची कार्यपद्दत पळयता, तशी कार्यपद्दत आमचे गांवांत जावची, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावची, हो एक आमचो एक मेन उद्देश आसा. आनी जे कामां पळय तेंचे फॉर एग्जाम्पल तेंच्यांनी निवडून हाडून जे तेंचे वॉटारांनी तेंची पळय कामां पळय कशी जाता पळय ती कामां आमच्या गांवांत जावची अशें आमकां दिसता. आनी ताका लागून आमी गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे वांगडी बाब संतोश तेजे कार्य पळयत जाल्यार ते प्रत्येक दिसा खंय ना खंय तरी गांवांत लोकां मदीं मेळून बेसून आसता. तेन्ना तेंचे जे कार्यपद्दत आसा ती काम करपाची जावं आमच्या मदीं लोकां मदीं येवन आमकां हेल्प करपाची, आमकां कितें सांगपाची, जावं आमकां एक उत्तेजना दिवपाची जी कार्यपद्दत आसा पळय ती आमकां आवडली आनी म्हणून आमी गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केला. डेव्हलपमेंटल वर्क्स जे घेवंक जाय ताजे कामां बाब संतोशा मार्फत थंय चालू आसा.
आज ह्या पक्षान जेन्ना पंचायत सारखे पिळगांव पंचायत सारखे जेन्ना वाठारांतले प्रवेश करतात तातूंत एक दिसून येता की more and more people are joining towards the party because they have felt that Goa Forward is the only regionalistic party. येणाऱ्या दिसात आनी काही पंचायती आमकां जॉइन जातल्यो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो आनी एक 10-12 दिसां भितर आमी मये मतदारसंघाची जी ब्लॉक कमिटी आसतली ती आमी डिक्लेअर करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. काँग्रेस सोडून भाजपात गेल्लो काँग्रेसीचो आमदार दयानंद सोपटेक वेंचणुकेंत हारोवपा खातीर लक्ष्मीकांत पार्सेकारान काम करचें असो उलो काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान मारला. सोपटेन लोकांचो विस्वास वगडायला आनी ताका लागून फाटले परस चड मातां घेत काँग्रेस मांद्रे जत मेळयतली असो विस्वासय खलपान उक्तायला. खलप म्हणटा पार्टेंत एकमत नाशिल्ल्यान फाटले खेपे काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणून ताका हार खावची पडिल्ली. पूण सोपटेच्या वेळार काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी एकठांय रावन वावर केल्ल्यान पार्सेकाराक उडोवप सोपटेक शक्य जाल्लें. फुडारी सदांच म्हत्वाकांक्षी आसतात. काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी बळगें दाखयलें म्हणून आपल्या वेळार काँग्रेस सत्तेर आयिल्ली अशें खलपान सांगलें. In Mandre, Congress is strong. Congress workers are united. Previous losses were because of division in the Congress party. And the last election of Mr. Sopte and defeat of Parsekar was because of the unprecedented unity shown by the workers of the Congress party. Leaders are all ambitious always. And Congress will romp home with as big a majority or rather bigger majority than the majority obtained by Mr. Sopte. But one thing is sure, Parsekar, if he had any element of self-respect in him, will work for defeat of the official candidate of the BJP. मोदी सरकारान नोटबंदीच्या नांवान एक नवो नरकासूर जन्माक घाल्लो जाणें अजूनय भारतीय अर्थवेवस्थेक गोंधळात घाल्या. मोदीन ताका लागून राजिनामो दिवप गरजेचें अशें खलपान मागलें. नोटबंदीच्या नांवान लोकांक फटोवपी मोदी सरकार उडोवपाचो उलोय ताणें मतदारांक मारलो. मोदी सरकारान एक अत्यंत घातक देशविरोधी एंटी नॅशनल कृत्य केलें. ते म्हणजे मध्यरात्री तांणी नोटबंदी जाहीर केली. पण डिमॉनिटायझेशन रुपान एक नवो डेमन नरकासूर मोदी सरकारान निर्माण केलो आणि तो अजून पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गोमटेचेर बसलेलो आसा. आमचा डिमांड आहे मोदी सरकारने पायउतार व्हावं. मोदी सरकारने हे पापाचं प्रायश्चित्त घ्यावं आणि भारतीय जनतेला आमचं आवाहन आहे की आता ज्या लोकसभा निवडणुका येत आहेत त्या निवडणुकीमध्ये या सरकारचा सपशेल पराभव करावा. कारण जनतेची घोर अशी फसवणूक या लोकांनी केलेली आहे. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर शेनवार तारीख 10 ते सोमारा 12 नोव्हेंबरा मजगती गोंयांत येवपाचो आसा. बांबोळेच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात त्याचो सत्संग जातलो. शेनवारा 10 तारखेक सांजे 6:30 ते 8:30 मजगती सत्संग जातलो. आयतारा दिसभर कार्यावळ जातली. गोंयची फामाद गायिका हेमा सरदेसायाचें गावप हेवूय हे कार्यावळीचें आकर्शण आसतलें. मानसीक ताण कसो पयसावप हाचेर रविशंकर मार्गदर्शन करतले. 12 तारखेक पणजेच्या महालक्ष्मी मंदिरात रविशंकर रुद्रपुजा करतले. ते उपरांत कला अकादमीत आयुष मंत्रालयान आयोजीत केल्ले आंतरराष्ट्रीय योग परिशदेक ते हजर रावतले अशी माहिती जाळवणदारांनी दिली. It's the only course which Gurudev is taking himself, and he is giving beautiful techniques, simple techniques of meditation. How you can meditate when you are busy also, when you are traveling also you can meditate and this thing. Beautiful processes he is giving. These are from our ancient this ancient this thing was knowledge was in Kashmir and Himalayas. This knowledge is from there, which he has decoded it and giving it to the public. And this is the course is open to anybody who is above 18 years old. हे ध्यान किंवा योगा किंवा हे ज्ञान जे आज विज्ञान भैरव
जें ज्ञान आसा तें जर अशें अचळय जर दिल्लें जाल्यार आज एक वेगळो भारत दिश्टी पडटलो आशिल्लो. जी पळय आदर्श सोसायटी म्हणून आमी म्हणटात, ज्या जाग्यार हॉस्पिटलां रिक्ती आसूंक जाय आनी प्रिजनां रिक्ती आसूंक जाय, तशें ना. तर ताजे खातीर एक तळमळ गुरूक आसता. ती तळमळ विश्व आध्यात्मीक गुरू पद्मविभूषण श्री रविशंकर हांकां आसा. त्या तळमळींतल्यान ते गोंयांत येतात आनी गोंयांत हें ज्ञान लोकां पर्यंत पावोवन लोकांक मुख्यत्वे तणावमुक्त आनी तांकां प्रत्येकाक आपली कुवत कितें खबर नासता, आपली केदी कॅपेसिटी केदी आपली क्षमता ती खबर नासता. तर ताजी जाणविकाय करून दिवपाक श्री रविशंकर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. दिवाळीच्या तिसऱ्या दिसा येता तो पाडवो. व्यापाऱ्यांचे नवे वर्स आणि नवे वेव्हार पाडव्या कडेन सुरू जातात. गोरवांचोय हो सुशेग घेवपाचो दीस. वर्सांतल्यान एक दीस बैलांच्या मानेवेलें जूं सकयल देविल्लें आसता. पाडव्याक शेतकार भाव आपले बैल रंगयतात, खाणां खावयतात, गंधफूल लावन पुजा करतात, रोजाच्या फुलांचे हार गळ्यांत घालतात. वर्सभर दिल्ले सेवे बद्दल कृतज्ञताय उक्तायतात. शेतकारान म्हणजे ताच्या धन्यान ताची सेवा करप. शेतकारांचे संवेदनशीलतायेचो हो दीस. शेतकारांनी बैलांची पुजा केली. बाळ्ळेच्या खड्डे गावातय गोरवां पाडवो पारंपारीक पद्दतीन मनयतना पळोवंक मेळ्ळो. पळयात ह्या गांवाचें खाशेलेपण. बैलांची सुवात आज शेतांतल्या मशिनांनी घेतिल्ली आसली तरी बाळ्ळी गांव शेतकामांत अजून बैलांचो वापर करता. पाडव्याक बाळ्ळी खड्डेचे बैल दीसभर विसव घेतात. बशिल्ले कडेन पाडव्या दिसा तांकां सान्नां, फोव, कणगां खावंक मेळटात. गांवचो पुजारी परंपरे विशीं सांगता, पळयात. गोरवां पाडया स्टार्ट करता. गोरवां पाडया स्टार्ट केल्या आमी रोजां आमी पोरसां रोजां हाडपाक वयता मळ्यात. रोजां हाडलीं मागीर ते गुंतपा लागता. आमी दिसभर गुंतलीं, माळ केल्यो आनी मागीर सांजचे मागीर गोरवांक तोंड घालता. सांजचे तोंड हाडून तोंड घालता. मागीर सकाळच्या 3 आमी रातच्या 3 आमी इतलो लोक आमी उदक न्हावपा वयता. आमचे झरीर उदक न्हांवून येवन उदक सगळे लोक हाडटात तांबयो भरून सगळे. आनी मागीर घरा कडेन आमी देवाची पुजा करता. नंतर सगळे आमी गन फूल सगळे हाडटा आनी मागीर गोरवांची पुजा करता. मागीर भाकरी दिता तांकां आमी. भाकरी दिता, कणगां बांदता, पोटल्यो फोवाच्यो पोटल्यो बांदता आनी सान्नाचे पोटले बांदता, नाल्लाचे ओळे बांदता. बैलाक गायेक नाल्लाचे ओळे बांदता आनी बैलाक नाल्ल बांदता. नाल्ल म्हळ्यार फोडून नाल्ल बांदता आमी बुराक काडून. आनी त्या प्रमाणे मागीर 7:30 सुमार आमी सगळे फुलां घालता. सगळे गोरवांक माळे घालता आनी 7:30 आमी शेतांत फुगोवपाक गोरवांक सोडून शेतांक आमी फुगयता. म्हळ्यार गोरवांक कोबयता. मागीर आमचो गोरवां पाडयो आमी आमचे नासा थळां आमी थंय घालता. थंयच्यान आमी शेंद्रे कडेन व्हरता, शेंद्रेच्या देवाळे कडेन. थंयच्यान आमी मागीर आमचे शिगमो थिंगा आमी सगळ्यांची गांवचे आमचे सगळे भावाची भाकरी, कणगां, फोव सगळे मरून आमी थंय बांयकाट म्हणटा आमगे थंय घर आसा थंय आमी सगळे बसून खाता. जायत्या जाणांच्या आंगणात गोठ्यांत शेणां काट्टांचे गोठे तयार केल्ले दिश्टी पडले. पळयात मयांतली कांय खिणचित्रां. बाळ्ळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. परत मेळुया. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.